देवाची भिताणा तुमच्या सगळ्यांचेर आनीक एक फावट तेच सायबीण मागीर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हें म्हजें आवडे आनी मागणें जावन आसा. शेनवारा दिवाळी तशेंच लक्ष्मीपूजन गोंयकारांनी उमेदीन मनयले. घरांत लक्ष्मी येवची, सूख येस मेळचे म्हण घरांनी तशेंच आपल्या कार्यालयांनी दुकानांचेर लक्ष्मीपूजन करप जाता. RDX को ब्युरो रिपोर्ट. सर्वेषां कुटुम्बः परिवारः शुभ अभय आयुष्य आनंद आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्ति अर्थम श्री महालक्ष्मी देव्याः पूर्ण अनुग्रह आशीर्वाद प्राप्ति अर्थम करिष्यमाणः उद्योग व्यवहार तर इतल्यान आयची कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgo.com ह्या वेबसायटीचेर तशेंच जिओ टीव्ही आनी टाटा स्काय ॲपाचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटल्यो. लेटेस्ट व्हिडिओ खातीर RDX गो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तो मेरेन तुमी पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं. बाय म्हाकाय बोलचो नाका गोंयांत बोलचो डबल ट्रॅक करता. डबल ट्रॅक गोंय वयल्यान ट्रेनी वयल्यान कोळसो वतलो न्ही. कोळसा बारीक बारीक पावडर जावन वाऱ्यान मिक्स जावन आमच्या लंग्सांत भितर वचून आमकां वेगवेगळे रोग जातले. बाय तुजी चिंता म्हाकाय आसा. पळय म्हाजी डॉक्टरी शीज पार्थिवी ओके. तुजी चिंता तुका तूं म्हाका म्हणजे चले सारकेंच आसा कळ्ळें मुगो. म्हाकाय गोंयांत कोळसो नाका. पण एक गजाल हांव सांगता तुका कोळसो आमी जाता तितले बेगीन कमी करून बंद करपाच्या खातीर आसा ओके. म्हळ्यार आमी जितली भुरगीं आहा पळय न्ही थंय काम आमी वांगडाच काय बंद करूंक शकना. सगळी इंडस्ट्री गेली इंडस्ट्री कितली वर्सां 40 वर्सां चलता. आमकां इतले करून कोळशाचे दुसरें कितें तरी ते हाडपाक जाय. आमची भुरगीं आसा पळय न्ही थंय काम जे 2000 लोक काम करता तेंची बारीक भुरगीं आहा. आमकां तांकां दुसरें काम दिवपाक जाय. दुसरें काम दिलं आमकां कोळसो बंद करपाक जाय ओके. म्हणून आमी तांकां दुसरें अल्टरनेटीव काम जें आहा त्या एलपीटीचेर सोदता. आनी जशें आतां 5 म्हयन्या भितर वर्साभरा भितर दुसरें काम येयलें काय कोळसो इल्लो कमी जातलो आनी कोळसो आमी बंद करतले. कोळसो हाडलेलो म्हाकाय ना कळ्ळें न्ही. आमकां फक्त थोडोसो टायम जाय. थोडो टायम मेळ्ळो काय कोळसो आमी पुराय कोळसो बंद करता. या Yes. My name is Minister. We are coming to request you for coal-free Goa. Yes, coal-free Goa. ताणे म्हज्या म्हाकाय coal-free Goa जायो. हांवें काय नाका म्हटलां. व्हेरी गुड. तुवें प्रमोद काका बरयला मरे तर म्हाका ओके. नायस. ताणे म्हज्या म्हाका कोळसो नाका कळ्ळें मरे. गोंयांत कोळसो आशिल्लो कोणाक जायो. आमकांय कोल-फ्री गोवा जाय. आमकांय बरें एनवायरमेंट जाय. आमकांय पोल्युशन नाका. बिलकूल म्हाका तर मात सुद्दां नाका हांव सांगता तुका. कारण कोळसो जो आहा पळय तो खूब वाडपाचो आहा. तो इल्लो करून कमी करुया. वांगडाच बंद जावचो ना. हांवें सांगलां पळय वांगडा जर आमी बंद केलें जाल्यार
आमच्या सारकेलीच भुरगीं थंय काम करता तांची आहा तांकां जेवपूय मेळचें ना ताका खंयचे दिता अल्टरनेटीव कितें तरी करूंक जाय काय नाका तांच्या भुरग्यांक स्कुलान वचूंक जाय काय नाका आमकां अल्टरनेटीव सोदपाक जाय आनी जो पर्यंत अल्टरनेटीव मेळना पळय न्ही तो पर्यंत तो हांव तांकां हार्डली टू हार्डली मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम कारण गेली 40 वर्सां आसा आमकां बंद करपाक निदान वर्सभर तरी जाय त्याची तो इल्लो करून बंद जातो 40 वर्सांचें काम जर आमकां बंद करपाक जाय न्ही रे जाल्यार वर्सभर तरी जाय काय नाका फाटले वर्सभर जे आहा पळय न्हू आमी तिचेर अल्टरनेटीव सोदीत आसा थंयसर जो कोळसो हाडटात त्या जाग्यार आमी टुरिजमा खातीर सोदीत आसा ते टुरिजम एक्टिविटी सुरू करपाक जाय एके वटेन मायनींग सुरू जालें आसत जाल्यार थंयसरल्यान कोळसो हाडपीच बंद जातलो आमकां कितें खूब मोठ्या प्रमाणात कोळसो हाडूंक नाका कळ्ळें न्ही Chief Minister, I have a question. You are talking about the coal that has already been happening. I agree we need to stop that. But I want to ask you why they have already started the work of the double tracking. We need to stop the expansion. We don't need that. What has already been happening for the past 40 years, yeah, we need to stop that too because it is ruining our health. But why do we need to have this extra double tracking? This is an extension of the project and we don't need that. So what? बाय हांव एक गजाल सांगता डोंट मिक्स द कोल विथ द डबल ट्रॅकिंग ओके यू आर कन्सर्न अबाउट द डबल ट्रॅकिंग म्हाका पडटा But the double tracking आई is सांगता used for the coal. आई सांगता आमकां कशें आसा डबल ट्रॅकिंग आत्तां लोकांक दिसता फक्त कोळश्या खातीर आसा अशें आमी जर फाल्यां सकाळी कोळसो बंद केलो जाल्यार त्या डबल ट्रॅकिंगाक विरोध जातलो हांव परत तुका विचारता कोळसो आमी पूर्ण बंद केलो धरून तर नाका आमकां म्हणटा त्या पोटा म्हणजे त्या रोडा वयल्यान रेडींतल्यान कोळसोच जर वयचो ना जाल्यार डबल ट्रॅकिंगाक प्रॉब्लेम आसा सांग But आमच्याकडे ऑलरेडी एक लायन आसा ती पुरो आमकां वर्ल्ड पॉप्युलेशन इज नॉट सो बिग दॅट वी नीड अ डबल ट्रॅक बाय एक म्हणजे आय गोवा इज नॉट अ म्हणजे डिफरंट फ्रॉम इंडिया पण हांव तुका सांगता हांवें सगळ्यांचो कन्सर्न जो आसा पळय न्ही हांवें पोर्ट म्हणजे शिपींग मिनिस्टरा कडेन कन्सर्न रेज केला फॉर द रेल्वे मिनिस्टरा कडेन कन्सर्न रेज केला हो हाज्या पयलीं कोणीच करूंक नाशिल्लो हांव पर्सनली वचून रेल्वे मिनिस्टराक मेळ्ळा कारण हो प्रोजेक्ट आतां हाडूंक नाशिल्लो 2010 प्रोजेक्ट सुरू जाला आणि 2010 डबल ट्रॅकिंग जे आहा पळय न्ही गो हे सारखे 2010 ते पयले सुरू जाला ताका पयशे अलाउड केल्या 2011 ताका वर्क ऑर्डर दिल्या 2011 पासून आज 2020 गेली 10 वर्सां ते इल्ले काम चलता म्हाका जर तुमी आतां आयले सांगले फाल्यां डबल ट्रॅकिंग बंद कर खंयचो प्रोजेक्ट असो बंद जाता ना पण तुमचो कन्सर्न हांवें रेल्वे मिनिस्टर जो पियुष गोयल आहा ताच्या कडेन सांगला कारण जो डबल ट्रॅकिंग आसा पळय न्ही तो आमकां फक्त कोळसो व्हरपाक नाका किंवा डबल ट्रॅकिंगा बद्दल आमच्या लोकांचे कन्सर्न आसा तांच्यांनी सांगला आमी रिस्टडी करता प्रोजेक्ट आमकां तेजेर कितें तरी कशें आहा 300 किलोमिटरची डबल ट्रॅकिंग ऑलमोस्ट म्हणटा तशी 230 किलोमिटर पुराय जाले ओके उरल्यात 70 किलोमिटर बट तरी सुद्धा म्हणजे तांणी सांगला की आपल्याक कन्सर्न आसा तुवें जेन्ना लोकां बद्दल आपल्याक सांगला तेन्ना आपूण विचार करता ताजेरूय कितें करपाचें तें पळोवया आनी ताच्या उपरांत डिसायड करुया बट एक गजाल सांगता दॅट डबल ट्रॅकिंग इज नॉट ओन्ली फॉर द कोल Then what is it for? हा डबल सदांच इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसता आमची जेन्ना हांगा कोंकण रेल्वे हाडटाली पळय बायणी ते आयज इन्फ्रास्ट्रक्चर पुराय देशा खातीर यूज जालें वता इट इज फॉर द पॅसेंजर इट इज फॉर द अदर कम्युनिटीज ऑल्सो But sir, इतले वर्सां आमी एक लायनीन आमचें चालू आसा and everything has been going on smoothly. So why do we need another line? आमकां सपोज जर कम्युनिटी बदलपा जाय म्हणजे कोल जर चेंज करपा जाय आसता फाल्यां सकाळी थंयच्यान फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट वचूं शकता अशें न्ही की डबल ट्रॅक जो जाता पळय न्ही तो फक्त कोळशा खातीर न्ही आमी लॉंग तकलेचे आसता पळय न्ही बट तरी सुद्दां हे सगळें आसतना सुद्दां हांवें कन्सर्न जो आसा लोकांचो कन्सर्न पियुष गोयल मिनिस्टर जो आहा रेल्वे मिनिस्टर पळय न्ही ताजे कडेन हांवें लोकांचो कन्सर्न सांगला ओके तुमी जशी सगळीं आयल्या पळय म्हाका तितकोच कन्सर्न आसा म्हाकाय चिंता आसा हा म्हाका कितें डबल ट्रॅकिंग कोळशा खातीर जाय डबल ट्रॅकिंग थंयच्यान हांवेनूय पळयलां की लोकांचें कांय जावचें ना पण तरी सुद्दां जे हांवें तुका सांगलें की आतां सुरू जावंक नासलें इन 2010 हांव सीएम केन्ना जालो मार्च 2019 ताज्या उपरांत जो आसा But पळय sir, you have the power now to stop it as the Chief Minister of Goa. So बाय म्हाजें आयक एक हांव खंयचोय सेंट्रल प्रोजेक्ट फाल्यांच्यान बंद कर अशें म्हणूंक शकना जर क्रोर्स ऑफ रुपीज हॅव स्पेंड द सेंट्रल गव्हर्मेंट दॅट प्रोजेक्ट हे जर करतलो आसत सुद्दां आसत जाल्यार त्या प्रोजेक्टाची स्टडी करची पडटा तेजी वायबिलिटी करची पडटा पूण कितें जातलें तें ऑलरेडी हांवें सगळ्यांचो कन्सर्न सांगल्या उपरांत तांच्यांनी सुरू केला थोड्या दिसा भितर ताचेर एखादी कमिटी बी कितें तरी बसतली आनी ताच्या उपरांत ते सुरू करतले पयली गजाल आसा तुमकां जें सांगलें पळय न्ही मोल्या 70,000 ट्री कट जाता म्हणून ती चुकीची म्हायती आसा ती रॉंग इन्फॉर्मेशन जे व्हिडिओ काडून कोणी कितें तरी घालता पळय न्ही एकदम चुकीची म्हायती मोल्या जो म्हणटा तो आत्तां फक्त एकूच प्रोजेक्ट आत्तां येता विच इज द तमनार प्रोजेक्ट जे आत्तां आमी हांगा आसा आमकां गरमी जावपाक लागली काय ना
आमकां फॅन जाय, आमकां पावर जाय. गोंयांत फक्त आतापर्यंत महाराष्ट्रांतल्यान जें आहा पळय ती इलेक्ट्रीक 110 kV लायन येता. आमकां थोड्या दिसांनी कदाचित आमकां ती कदाचित शटडावन घेवचें पडटलें, पावर शटडावन. आमकां जर पावर जाय आसत जाल्यार आमी काय पावर जनरेट करता? गोंयांत पावर जनरेट जाता? सांग म्हाका, जाता पावर जनरेट? ना, फक्त 4 ते 5 kV जाता. खंय ती सांगता हांव, म्हाज्या आपोण्या प्लांटार जाता. ताजें पोल्युशन आमीच सफर करता. तुमी वयतना जर पळयशात न्ही, वेदांताचो जो प्लांट आसा थंयसर पावर जनरेट जाता, इट इज व्हेरी लेस. ओके, आतां जी आमकां थंयच्यान जी मोलेच्यान लायन येता पळय न्ही बाबा, तितूंतल्यान आमकां 400 kV लायन येता गोंयांत. आत्तां जर आमी ती लायन बंद केली, आमकां वेगळो सोर्स ना. आमी सोलार पावर लोकांनी घेवची म्हणून फाटले वर्सभर सांगत आसा. सोलार पावर घेता ताका आमी 50% सबसिडी दिता. कितल्या जाणांनी घेतली? कोणीच घेवंक ना. फक्त 29 जाणांनी घेतली. सोलार पावर म्हणजे कितें? जी सनलायट आसा ताच्या पासून पावर जनरेट जावपाक जाय. आनी ती जर पावर जनरेट आमी सगळ्यांनी केली, आमी जर सगळ्यांनी आतां आमी रवींद्र भवनाचेर करपाचें, आपल्या प्रत्येक घरांत जर आमी केली सोलार पावर, आमकां भायली लायन हाडपाची गरज नासली. बट ते आमी कोणीच करूंक ना. 29 लोकांनी फक्त केली. आणि 29 लोकांक आमी जर ताका 1 लाख रुपया खर्च केला आसत जाल्यार 50,000 रुपया परत दिले. ओके, आता ती लायन ना म्हणटा आमकां इंडस्ट्री येवपाक जाय. इंडस्ट्री जाल्यार फाल्यां सकाळी आमी सर्वायव जावंक शकना. आमकां शेवटी नोकऱ्यो जाय. शेवटी गोल आतां महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांत सुद्दां ज्या दोनूय स्टेटी कडल्यान आमी पावर विकत घेता, विच इज 8 रुपीज पर युनिट, 8 रुपये. आनी आमी लोकांक कशी दिता? 2 रुपीज पर युनिट, म्हणजे 6 रुपीज पर युनिट ती गव्हर्मेंट बॅर करता. आता एकदा आमकां पावर शॉर्टेज जाल्ल्या कारणान 14 रुपीज युनिटान विकत घेवची पडटा. ताज्या खातीर दुसरो अल्टरनेटीव जो आहा पळय रे, तो टर्मिनल प्रोजेक्ट जाका म्हणटा, जो मोल्याच्या अभयारण्यात जरी येयलो जाल्यार चुकीची म्हायती आसा. फक्त थंयसरले 6 पोल जे आहा, म्हणजे 6 खांबे, हे फक्त मोल्याच्या जंगलान जातले. मोल्याचे जंगल कट करीत मोल्याच्या जंगलाची म्हाका काळजी आसा. ओके, महावीर अभयारण्यात हांवूय खूब फावटी गेला. महावीर अभयारण्यात ज्या अनमोल घाटांतल्यान हांव कितलेशेच फावटी ट्रॅव्हल केला. म्हणजे ओन्ली 6 पोल, आणि ज्या जाग्याचेर जे पोल येतात त्या पोल उबो रावता पळय न्ही, थंयसल्यो ट्री कट केल्यो वयतल्यो. ट्री मेजता आसतना दीस पोल टू दीस पोल, हाच्या सकयल्यो ट्री ज्यो आहा ह्यो काउंट केल्यो वता. अकॉर्डिंग टू दॅट प्रोजेक्ट त्यो कट केल्यो वचना. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम जर कट केलेच गेले आसत म्हणजे त्या पोला खातीर वी आर ट्रायंग टू मिनिमायज इट. ताजे पावर स्टेशन जाता ते मोल्याच्या अभयारण्यात भायल्यान जाता. मोल्या अभयारण्यात जाता जायना, प्रायवेट जाता, लँडान जाता. त्या ती 6 पोल जितके घालपा खातीर 20 स्क्वेअर मीटर बाय 20 स्क्वेअर मीटर ही लँड जी आसा हांगासरूच फक्त टॉवर घातलो वयतलो. आणि 70,000 ट्रीज म्हणटा पळय न्ही, चुकीची म्हायती आसा. तुमकां जितके कन्सर्न आसा पळय न्ही तितकीच म्हाकाय कन्सर्न आसा. ट्री कवर गोंयांत कितले आहा कोण सांगतलो म्हाका? ट्री कवर आमच्या गोंयांत कितले आसा? विच इज द हायेस्ट इन द कंट्री. 70% ट्री कवरेज इन द स्टेट. हे आनी ट्री कवरेज खंयसरूच ना. बाकीच्या स्टेटीनी ट्री कवरेज कितली आसा? 30%, 35%. गोंयांत 70% आसा. पण हाचो अर्थ आमी झाडां मारपा खातीर ना. आमकां ती झाडां वाचोवपाक जाय आसा ती बी, पण ती कमी करपाक जाय. पण ताच्याच बरोबर आमकां लायटीची गरज आसा, आनी तितकीच लायटीची गरज आसा. वेगळे जे प्रोजेक्टाच्या बद्दल सांगता ताचो अजुनूय बी खंयसरूच म्हणजे इट इज नॉट इन फायनल स्टेज खंयचोच प्रोजेक्ट. बट तेजें रॉंग हें जें आसा पळय इन्फॉर्मेशन हें सगळी कडेन सोशल मिडियाचेर आनी वेगळ्या मिडियाचेर घातलें वता. ओके, ती मोल्याची चिंता तुका जशी आसा पळय न्ही, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट तुज्या पेक्षा कितलेशेच पटी ती म्हाका चड आसतली, कारण हांव राज्याचो मुख्यमंत्री आसा. त्या ती मोलें जें वाचोवपाक जाय पळय न्ही हें म्हाकाय खबर आसा मोलें वाचोवपाक जाय म्हणून. कारण म्हणजे तूं ल्हान भुरगो आसा म्हणून तुका कन्सर्न आसा, तुका कितें दिसता म्हाका कन्सर्न ना म्हणून? म्हाकाय कन्सर्न आसा तितकोच. ओके, मोलें हांव तुका परत सांगता, हांव सगळी कडेन सांगता, मोलें केन्ना डिस्ट्रॉय जावचें ना हाची खबरदारी हांव घेता. आनी निदान हांव मुख्यमंत्री म्हणून आसतना मोलें डिस्ट्रॉय करपा खातीर कशेंच दिना, हाची चिंता करूं नाका. इट इज वर्ड फ्रॉम मी. जालें? बरो प्रश्न विचारलो. ओके, आमी कोल कित्याक अजुनूय वापरता? बरोबर मरे, वी हॅव गिवन द अल्टरनेटिव्ह फॉर द सोलार पॉवर. बरोबर आसा? सोलार पॉवर वी आर सर्चिंग द अल्टरनेटिव्ह. म्हणजे आयज पर्यंत तेजो कोणी अल्टरनेटिव्ह विचार करूं ना. सोलार पॉवर कितें आनी कोणाक कितें विचारपा जाय? तुम्ही म्हाका हॅपी दिवाळी म्हणून ना एकट्यानूय बी. हा हाडला मरे. ओके, थँक्यू. Government own offices, street light, it's only for the solar, ministries own reports. Right.
तुवें जो सांगलो पळय न्ही आमी आतां सुरू केला आमी त्या खातीर तुका सांगलें माझ्या रवींद्र भवन आमी सोलाराक दिला बट त्या गव्हर्मेंट एट प्रेझेंट इतके इन्फ्रास्ट्रक्चराक घालपा खातीर गव्हर्मेंटा कडेन पयशे नासले आमकां अल्टरनेटीव सोदलो पडटा आनी PPP मोड येवचे पडटा वी हॅव लॉन्च नाव फॉर द PPP मोड दोज वर इंटरेस्टेड टू सेटअप जर तुमी पळयता म्हाका सांग भुरग्यांक सगळ्यांक आमच्या मोबायल जाय कितले लोक मोबायल ड्रॉवर घालपाक दिता आमकां कितले दिता सगळे विरोध करतात आता आम्ही सध्या पॉलिसी काढल्या तितून आम्ही गव्हर्मेंट बिल्डिंगेचेर पयलीं घालता म्हटलं प्रत्येक पंचायतीन आम्ही टॉवर घालपाक गेले आता लोक कनेक्टिव्हिटी ना म्हणटा फाटले फावटी जवळपास 60 कडेन मोबायल टॉवर घालपाक गेल्ले बंद केल्या हे उपकारना न्ही आम्ही एटलीस्ट आमच्याकडे अल्टरनेटिव्ह आसता जाय मोबायल टॉवर आम्ही घालपाक घेवपा जाय आता आम्ही आमच्या पॉलिसीन ठरयला वी आर युजींग द गव्हर्मेंट प्रिमायसीस फर्स्ट ओके टू पुट द सेम वे आम्ही आता अल्टरनेटिव्ह आम्ही कशें आसा गव्हर्मेंट स्पेंड करू शकना वी आर कमिंग अप विथ द PPP मोड भायल्यांनी कोणी ते इन्व्हेस्ट करतो आणि आमच्या गव्हर्मेंट जापयनी ताजेर थंयच्यानी वी आर कमिंग अप विथ द सोलार तू जशें म्हटलें आम्ही आता टॉवर आम्ही ऑलरेडी स्ट्रीट लाईट जी आसा पळय ही टॉवराचेर हाडपाक स्टार्ट केली आम्ही अल्टरनेटिव्ह सोदले आता आमचे स्ट्रीट लाईट थोडे मिनिस्टर फॉर पॉवर दिनेश कापरान आम्ही चेकूय डिस्ट्रीब्यूट केल्ले तुवें सांगला ते बरोबर अवेअरनेस करिनाला जावच्या नंतर आमच्या सगळ्या MLA बी जो आहा पळय विशय तोय करपाक जाय न्हिदले सर हांव म्हाजें इतलेंच म्हणणें आसा ओके आमी सगळ्यांनी मेळोन आमकां सगळ्या जाणांक गोंयची चिंता आसा गोंयच्या सैमाची चिंता म्हाकाय आसा ओके असो समजू नाका की गोंयच्या सैमाची चिंता म्हाका ना म्हाका वयल्यान जर हांव थोडो भुरग्यां पेक्षा चड म्हाका कारण आय एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन आय एम द हेड ऑफ द स्टेट ओके सो इट इज माय डॉक्टर पीपल से I know. हाउ कैन यू डू दिस आय नो हांवें सांगलें मरे तुका भुरगे ते म्हाका जेन्ना सांगता आपल्या लागसार म्हाकाय चिंता आसताली रे हांव ऑल्टरनेटिव्ह त्या खातीर तुका सांगल्या वांगडाचे हांव स्टॉप करूं शकना वी वॉन्ट टू गिव्ह द अल्टरनेटिव्हस अँड वी आर ट्रायिंग एट अवर लेवल 100% आय एम ट्रायिंग कैन यू गिव अस एश्योरन्स टिल व्हेन दिस विल टेक हांव तुका एक सांगता आमचो फुडल्या एक म्हयन्या ह्या म्हयन्या भितर अवर शिपिंग मिनिस्टर इज कमिंग शिपिंग मिनिस्टर इज कमिंग ही इज सेटिंग अप द वन कमिटी टू सर्च द अल्टरनेटिव्ह आता जस्ट तुमकां कळपा खातीर सांगता MPT देर इज वन अनदर अल्टरनेटिव्ह टू स्टार्ट विथ द रोरो फेरी अँड टू स्टार्ट विथ द रोपवेज हे दोन प्रोजेक्ट आम्ही टुरिझमाचे स्टार्ट करता इफ इट विल स्टार्ट विदिन 3 to 4 months आम्ही थंयच्यान जो आहा पळय टू द MPT वयल्यान इट वील गो डायरेक्टली टू द Agwal Fort इट वील डायरेक्टली कम टू द ओल्ड गोवा अँड इट वील डायरेक्टली गो टू द तेरेखोल हो जेन्ना अल्टरनेटिव्ह म्हणजे जो एअरपोर्टा वयल्यान देंवलो तो डायरेक्टली थंय गेलो आनी त्यानी जेन्ना थंयच्यान बोट घेतली त्या डायरेक्टली हो जेन्ना अल्टरनेटिव्ह सुरू जातलो हो जर आमकां चलपाक जाय जाल्यार कोण कमी करपाक जाय ऑफकोर्स त्या शिवाय जावचो ना आता हो जेन्ना आमी इतको व्हडलो जेन्ना इन्व्हेस्टमेंट थंय करता ओके वी आर आस्किंग फॉर द शिपिंग डेस्टिनेशन भायच्यान शिप येवच्यो आनी थंय जावच्यो कोण कमी जावपाक जाय ऑफकोर्स हो जेन्ना प्रोजेक्ट सुरू जातलो हांव जस्ट कळपाक जाय म्हणून तुका सांगता इन द इयर ऑफ 2011 म्हणजे जेन्ना खरें म्हणजे जेन्ना मायनिंग चालू आशिल्लें पयलीं इट इज 3 million आशिल्लें बट केन्नाय ताणी मायनिंग जेन्ना स्टॉप जावपाक लागलें तेन्ना इन द मार्च 2012 when in the code of conduct they have given the 10 million capacity extra हांव तितून वचना कारण म्हाका भुरगीं येयला राजकारणांत वचपाचें ना हांव म्हाका कन्सर्न आसा त्या भुरग्यांचो कोणी कितलो वाडयला तेंय म्हाका पडलेलें ना बट तो कसो कमी करपाचो हेजो अल्टरनेटिव्ह आय एश्युअर यू की विदिन अ इयर इट वील ड्रॉप डावन 100% इट वील ड्रॉप डावन मोर दॅन 50% इट वील ड्रॉप डावन आनी जर जालें जाल्यार इन माय नेक्स्ट इयर इट वील मॅक्सिमम वी आर सर्चिंग फॉर द अल्टरनेटिव्ह आमकां नाका हांव तुका सांगता म्हणजे कशें आसा तेणी देर इज अ वेरियस वेज पावर वेगवेगळे म्हणजे पोल रिप्लेसमेंट सगळे बट ॲटलिस्ट वी वॉन्ट सम काय दॅट इज You said it's not 70,000. Then what's the correct number? तू करेक्ट नंबर जो म्हटला पळय न्ही लोक सगळे प्रोजेक्ट टॅक करतात त्या खातीर हांव तुका सांगता लोक म्हणटा रेल्वे वयची तेजी झाडां मारतली लोक म्हणटा हायवे जातो तेजी झाडां मारतली लोक जो टर्मिनल प्रोजेक्ट करतो तेजी झाडां मारतली म्हणटा आता हे दोन प्रोजेक्टाचो अजूनही विषय ना अजूनही कांयच ना ओके तो एक एक्च्युअली कशें आसा आता हायवे प्रोजेक्टाचेर म्हणटा तेजो फक्त एक सर्वे जाल्लो ओके सर्वे जाल्लो तो डिसायड केलो अजून प्रोजेक्ट सँक्शन जावना काय ना कांयच ना हे सगळे प्रोजेक्टाचे अल्टरनेटिव्ह जितून 70,000 झाडां म्हणटात पण हांव तुका म्हणटा हे सुद्धा जरी सगळें जालें जाल्यार मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम आय थिंक इट इज एन 13,000 बट ती बी रिड्यूस कशी करपाची हाजो आमचो प्रयत्न चल्ला ती आजून ड्रॉप करून कशी हाडपाची आनी जर सपोज आमी फाल्यां सकाळी 13,000 झाडां मारली सुद्धा आसत जाल्यार फॉरेस्ट आमचेर बायंडींग आसता उरलेली 13,000च्या येवजी आमकां थंयसर जवळपास 26,000 झाडां आमचे डबल द ट्रीज आमकां त्या फॉरेस्ट एरियान किंवा दुसरे कडेन गोंयांत आमकां लावची पडटा आनी ताजी अल्टरनेटिव्ह जी आसा पळय ताचो आमी विचार करता आमकां एखादें झाड जर कट करता तो म्हाकाय दिसता
कारण आय एम नॉट फ्रॉम द रिच फॅमिली, आय एम फ्रॉम द फार्मर्स. माझे गांव आसा, कोठंबी गांव आसा, माझे शेत आसा, माझे भाट आसा. एखादें झाड मारतना म्हाका वायट दिसता. आय एम द आयुर्वेदीक डॉक्टर. जेन्ना मेडिसिनल ट्री हांव पयलीं फर्स्ट टायम तुका सांगता, गोंयच्या सगळ्या जंगलांतल्यान मेडिसिनल प्लांट सोदची म्हणून आमी वैद्य मित्र म्हणून गोंयांत जे ट्रेडिशनल वैद्य आशिल्ले ते वी हॅड गिवन लायसन्स. म्हणजे ती झाडां प्रिजर्व उरची, तांची मेडिसिन्स आमच्या ट्रेडिशनली खूप वर्सांनी येवची. 65 जाणांक आमी ट्रेडिशनली लायसन्स दिला वैद्य मित्र म्हणून. कित्याक ताची फळां पडटा, ताची पानां पडटा, ताच्यो साली पडटा आनी ती ज्यो ओल्ड स्पिसीस गोंयांत आसा त्यो प्रिजर्व जावपाक जाय. दॅट ऑल्सो वी आर आयडेंटिफायींग एंड वी आर प्रिजर्विंग. आय एम नॉट देअर टू कट द ट्रीज. ओके. So last question. Yeah. Yes. After city we want to turn into cruise tourism as per the nation's report. Yes. Parliamentary Standing Committee also suggested. So when we are shifting it to the cruise tourism, it may take time, 1 year or 2 years. Then we don't require double tracking and irreversible damage that we are going to do it. That we will not be able to तुवें 2 गजाली सांगल्यो पळय. क्रूज टुरिझम जावचो ह्या पार्लिमेंटरी कमिटीन सजेस्ट केला. ओल्सो वाडचो 2010 सजेस्ट केल्लो. हांव सांगना एट प्रेझेंट जो MP आहा ही वॉज दॅट टायम इज इन लोकसभा पार्लमेंट. जाय जाल्यार तेजी प्रेस कटिंग्स आनी सगळ्यांत या हांव एक कळपाक जाय म्हणून सांगता. बट अवर पार्लिमेंटरी कमिटी हॅव सजेस्टेड इट इज टू गो फॉर द टुरिझम पर्पज. जेटी वी वॉन्ट टू कन्वर्ट दॅट जेटी इन द टुरिझम पर्पज जेटी. आता तुवें जशें म्हटलें, कारण हो प्रोजेक्ट जेन्ना 2010 सुरू केल्लो तेकाय जर ते अल्टरनेटिव्ह आसता जाल्यार तो स्टडी रिपोर्ट जावपाक जाय. ते हॅव स्टार्टींग नाव. हांवें सांगलें पण पियूष गोयलजीन म्हाका मिनिस्ट्रीन सांगला वी आर स्टार्टींग वॉट एवर द बेस्ट थिंग विल हॅपन विल डू इट. ओके. ओके. हांव तुका तेच सांगता डबल ट्रॅकिंगूय जो आहा पळय म्हाका सांगलें म्हाका कन्सर्न आसा म्हणून त्या खातीर ताजेर एक एखादी कमिटी बसून ताजेर हे करतले. हां जालो. चल ओके. थँक्यू. बाबू सगळ्यांक चॉकलेट्स दे. माझी एक मिनिट राव सगळ्यांनी कार्ड केला राव चॉकलेट कसं मरे नाही म्हाका कार्ड We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. बोमकार वर्ष घडयले आम्ही साजरा करता. हे सगळे गावातले एका पडटा ते आम्ही गावात हे करून नाचयता. किती वर्ष झालो तुमच्या इथून? माझ्या इथून 30-35 हजार जातली आहे पयल्यार. त्याच्या पहिली सुद्धा असं त्याच्याकून पयल्याकून माझे पयले जे काय असे बरं उमेद आम्ही नाचयता.
After frequent follow-ups with the Ministry of Environment, on the 9th of October 2020, a meeting was called up. We had written to this minister that we want a all-department meeting in which the chief town planner was present. We had a chief engineer of the water resource. We had the executive engineer of the PWD highways, along with the assistant engineer. We also had the pollution control board. We had the director of environment. We had the health officials there. All these departments were present, and we put across to them that what are the effects of filling this land. They try to tell us that it's only after the Kalle properties was filled that the flooding is happening. I could show them that it's not just in 2002 onwards, but in even much before. I would like to place on record that one of my relatives had drowned in the 1980s over there, and Mr. Agnello Fernandez, my father, and our current MLA, Mr. Churchill Alema, were the ones who recovered the dead body. And even if you ask them, they would be able to tell you that in their childhood also that place was getting flooded. मॉर्निंग जे वेस्टर्न बायपास आसा तेका हांव MLA आसतना असेंब्लींत उलयल्लो आनी असेंब्लींत हेंय सांगलें गोवोरमेंटाक तिण्यान रोड वता आसतना आमचे वयल्यान व्हरो नाका म्हणून म्हणजे बाणालकारां वयल्यान कित्याक हांगा कसलें प्रॉब्लेम जाता आनी जावपाचें आसा तें कोणूच नको. हांगा जायते लोक येता आनी हें सांगता कितें आतां कांय जावंक ना म्हणून. पूण अशें सांगपी बाणालकार भोव थोडे आसा. बाणालकारांक विचारलें जाल्यार बाणालकार म्हणटले आमकां हांगा प्रॉब्लेम जाता म्हणून. कित्याक तांकां प्रॉब्लेम जाले जाल्यार ते आपआपल्या गांवांत वयतले. पूण बाणालकारांक बाणालेच रावंक जाय. असेंब्लींत सांगलें हें आमकां नाका म्हणून. तरूय आसतना हांवें लेटर घातलेली गोवोरमेंटाक म्हणजे बंद करचो म्हणून. इवन गडकरी कडेन उलयता आसतना हांवें सांगलें हेका आमकां वयल्यान जाय म्हणून. ग्रावंड हे नाका कित्याक आमचे वॉटर स्टोरेज आसा ती ऑलरेडी कवर जाल्ली आसा त्या एरियान. आमकां उदक येता वेर्नासान, सो वेर्नासान बाणाले येवन सगळी स्टोरेज जाता, ताचे उपरांत ती रिवरांत वयता. तर आमी हे गोवोरमेंटा कडेन पयलेंय मागलोलें आनी गोवोरमेंटान आमकां आतां इतलो तेंप बंद आसलें हांव आसतना आतां परत स्टार्ट करूंक लागले. तर हें लोकां कडेन मागतात आमी मुखार येवचें आनीक हें बंद करचें म्हणून. इवन आमी हांव म्हज्या रिक्वेस्ट प्रमोद सावंताक सालसेतीत आसल्यान हांचो जीव काडून तुमी रस्तो व्हरो नाका म्हणून. The Punch member in the Benaulim Panchayat. Now the government is taking an initiative of dredging the river Sal, which I feel is useless because they are going to fill up the low-lying area, and filling up a low-lying area and dredging the river makes no sense. So on behalf of the village, I would request the government to do proper study before spending the taxpayers' money and give us a proper report of what will happen when you fill up the low-lying area and what will happen if you just dredge it without, after filling the low-lying area. From 2015 ह्या वर्सासान आमी हो वेस्टर्न बायपास प्रोजेक्ट ओपोज करीत आयल्या. कित्याक तो वेस्टर्न बायपास जो प्रोजेक्ट आहा तो प्लॅन आमगे वॉटर कॅचमेंट एरिया आनी लो लाईंग फिल्ड्स आहा हितूंतल्यान प्लॅन केला. आमगे ग्रामसभेन एक रेजोल्युशन पास केलें रिजनल प्लॅन डिस्कस करता आनी आमी हें स्टेट गव्हर्मेंटाक फॉरवर्ड केल्लें की आमकां वेस्टर्न बायपास जायो ऑन स्टिल्स. आनी आज पासून आमगेलो डिमांड टच आसा आनी हें हायकोर्ट मॅटर आहा थिंगाय हो रेकॉर्ड केलो आसा. सो बेनावली सरावली जो पळय स्ट्रेच आहा हो नॅशनल हायवेन ड्रॉप केला आनी हायकोर्टान तांकां स्टेट गव्हर्मेंटान डायरेक्शन दिलें डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी कर म्हणून. आज पासून आमगे गव्हर्मेंटान हेजे वयर कांयच केलें ना.
नमस्कार. RDX गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक दिपाली नायकाचो येवकार. विलास मेथर खून प्रकरणात पुलिशेक तशेंच सरकाराक कडक कारवाय करपाक अपेस आयला. म्हाका सरकाराचेरय आनी पुलिशेचेरय विश्वास ना. मेथर खून प्रकरण CBI कडेन दिवचे आनी हातूंत कोण दोशी आसा ताचेर खर कारवाय जावची म्हण पर्वरेचे आमदार रोहन खंवटेन मागणी केल्या. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. विलास मेथराच्या मर्डरा मागीर पयर कॅन्डल लायट मार्च जालो आनी लॉट ऑफ पीपल आर ऑफ द ओपिनियन दॅट वाय आय वॉज नॉट देर फॉर दॅट मार्च कारमून. पर्वरी मतदारसंघात खंयची गजाल जाली जाल्यार आज सध्या एकूच आसा जे आमी काम करता इज टू एक्सपोज द गव्हर्मेंट. अँड एज वी एक्सपोज द गव्हर्मेंट लॉट ऑफ पीपल हॅव अ प्रॉब्लेम विथ रोहन काउंटी. पर्वरी असो एक भाग आसा की बीजेपीची संघटना आणि काँग्रेसची संघटना पर्वरी ब्लॉक वर्क टुगेदर अगेन्स्ट वन पर्सन अँड फॉर विच दिस पॉलिटिकल मोटिवेशन वॉट दे ट्राय टू डू हॅज बीन सीन फ्रॉम टाइम टू टाइम. Crime, law and order has gone for a toss, and this is my very serious charge which I have made on the government. Whether it was money laundering, underworld, drugs, सगळे कितें चल्लां तें हांवें लास्ट टायम सांगिल्लें. आनी हें करता आसतना when we start talking सरकाराक दुखता and every situationांतल्यान how can the adverse situation be to advantage of the government is what the government plays. उदाहरण आज विलास मेथराची केस. विलास मेथराची केस is a very serious offense. where action needs to be taken very stringently कित्याक असले केन्नाच गोंयांत जावना. गोंय UP आनी बिहार न्हय. पूण आमदार ओगी रावला बिकॉज इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन अँड इन्व्हेस्टिगेशनान मदीं तोंड घाल्यार आमदार मदीं तोंड घालता म्हणून तोंडे पडटा. कॅन्डल लायट मार्च इज बींग ऑर्गनायज्ड एज लॉट ऑफ कार्यकर्ताज टोल्ड मी इज बिटवीन द टू पार्टीज कमिंग टुगेदर ऑर्गनायझिंग अ पॉलिटिकल मार्च. अरे आज जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा पुलीस काम करता. हांवें फाटीं म्हणिल्लें की पुलीस समज काम करता CMA पेक्षा म्हाका SPचेर चड भरोसो आसा म्हणून. पण टुडे आय हॅव टू चेंज माय व्ह्यूज विथ द वे द SP नॉर्थ हॅज बीन ऑपरेटिंग. हे IPS ऑफिसर गोंया येता कदेल तापयतात अँड दे ट्राय टू मेक थिंग्स which can please their masters, that is this government and the chief minister.
all these things. Jet trend as the IPL